I want a specific answer because it's easy to make statements. Even I. Speaker sir. ना म्हाका इतलोच प्रश्न आहे तुमकां खबर आसा कित्याक केला ते? Speaker sir. तुम्ही ते कित्याक करतले ते निश्चित करचे पण कित्याक खातीर हे केला? There must be some reason. Speaker sir. And another thing, Speaker sir, more than me in this particular thing, children suffering. Does he know what are the type of children? I would like to know from honorable minister, what are the type of children that come to the center? Speaker sir, खरेंच I failed to understand and I failed to get this reply even from secretary. I'll mention it. Honorable member मंत्री असला फाटल्या फावटी. ताणेच ताच्या उत्तर दिल्यार बरें ताच्या तकलेंत कितें असलें हें सांगल्यार बरें म्हाका. I would like to draw the attention. तांका उत्तर दिवनी सांगात. स्पीकर सर म्हाकाय हें उत्तर सेक्रेटरी कडल्यान मेळूं ना. हांवें स्पीकर सर हांवें सेक्रेटरीक विचारलें की बाबा रे आमी सगळ्यांक मोफत सुविधा दितात आणि ह्याच बाबड्या भुरग्यां कडल्यान आमी कित्याक तांच्या पालकां कडल्यान फीज घेतात काय विचारलें. जाल्यार म्हाका ताणें सांगलें की आमकांय खबर ना सर फाटल्या सरकारान एक केलें. फाटल्या सरकारान केलें म्हणजे ह्या साहेबान केलें. बरोबर ताणें उत्तर दिवचें कळचें. Okay, सांगात आता सांगात. Because I would like to draw attention honorable CM also on this particular issue is that there are different sections and different segments and different type of cases that come here. These are cases of children specifically dealing with motor disorders, cerebral palsy, hemiplegia, and honorable CM will know that this state was the first state. Is not to any individual the credit goes. It goes to the state of Goa and it goes on. Nobody used to give mediclaim to these children. The reason is defects such as cerebral palsy or hemiplegia from birth is not attended to. Many times these children, we introduced it in our state mediclaim also to give them specific money for a specific period of time. Now birth defects, birth deformities, the आई वडील बेश्टे भुरग्यांक घेवन सगळीकडे वयता, but there is no rescue for them because these are issues related to motor disorders. We had an expert called Dr. Medhi Padhe who is running a very top center in Bombay. She doesn't need to come to Goa. And when they came to Goa, it was decided that 3 days will be free for the children irrespective and 2 days because there are some sections who would like to pay and get services done for a specific speciality. Even those physiotherapists, I would like to actually draw in honorable CM is that those physiotherapists they have joined, they are all postgraduate joined at a salary of a peon scale. I had moved a file that time but due to code of conduct I couldn't do it. The reason is there is a lot of application of mind gone in. It is my request to honorable minister, I don't want to get into a political debate. These children have to be properly taken care of. I have been a witness of this. I know about this much more than anybody in this house. Because I used to go to such a clinic. Because let me finish. My only request to honorable minister is that there is a reason behind it. You call a meeting of the director, honorary director, find out the reason. For me, it is not a question of charging. And dusri gosh, occupational therapists and audiologists, you won't get easily in the state of Goa. You'll have to relax the law and you'll have to get them from Maharashtra. Maharashtrians जायते तुमका गावतले, but they don't want to come here because they feel there's some sort of job insecurity is there. You'll have to relax the thing with GPSC because that post scale is higher. This whole thing was done with a good intention. I would like to mention to honorable CM is that this whole thing is done with a good intention. You go through the depth of it. Today this figure that you have here is wrong. It is not 1,270, it is 1,560. And asli situation, we didn't have a facility in Goa at all. And Dean's Bungalow which was lying idle, तो भूत बंगलो जाल्लो शेजागोवान थंय पैसे घेवन रेनोवेट करून आमी हे केल्ले आसा. माझे म्हणणे कितें तुमकां की हे सगळे तुम्ही आमी जेन्ना विशयाचेर उलयता तेन्ना सिरियस इश्यू. जाय तो लोक जेंची भुरग्यांक परवडना ह्यो गोष्टी. आणि मुद्दम माहिती काढा चार्जिंगचो कन्सेप्ट कित्या खातीर 3 दीस फ्री 4 दीस 2 दीस ताणें जे म्हाका हांवें विचारलें त्या भुरग्यांची पैसे कित्याक घेतात हे म्हाका कळूंक ना. इतलें हांवें विचारलें तें सांगूंकूच ना ताणें. हो विषय कितलो गंभीर आसा हो ताणें सांगलो. हो विषय गंभीर आसा हो म्हाकाय खबर आसा. मिनिस्टर इज मेकिंग अ जोक आउट ऑफ इट. हो विषय अनलेस आय थिंक ही एक्सपिरियन्सेस ही विल नॉट अंडरस्टँड. उत्तर दितात काय प्रश्न विचारतात. हो विषय हो विषय कितलो गंभीर आसा तांकां दिवनी न्ही. हो विषय कितलो गंभीर आसा हो म्हाकाय खबर आसा. आणि म्हणूनच हांवें सांगलें की अशा भुरग्यां कडल्यान अशा भुरग्यांच्या पालकां कडल्यान फीज घेवप हे योग्य न्हय. आमी बंद करतले म्हणून. हांवें फक्त ताणें म्हाका विचारलें की फी कित्याक घेतले हें तुका खबर आसा. हांवें म्हटलें ना सायब तूं सांग. हें सांगूंकूच ना ताणें. तो विशय कितलो गंभीर आसा तेंच सांगता. आय नो द इंटेन्सिटी ऑफ दॅट. आणि त्यामुळे हेचेर फकाणां करप हे योग्य न्हय. आमी त्या भुरग्यांक जास्तीत जास्त तांची काळजी घेणे आवश्यक आसा. ताच्या खातीर जो कितें खर्च आसा तो सरकार करतलो. फुडलो प्रश्न श्री अलेक्सियो
Speaker sir, I may be permitted to question number 8A. विचार स्पीकर विचार Speaker sir, 8A. I already म्हणलं. स्पीकर सर उत्तर छापील कागदाप्रमाणे. Speaker sir, the answer that has been asked and the reply is 1943 procedures have been carried. I want to ask the Honorable Minister whether he knows what type of procedures. There are different types of procedures. Does he have an idea how many procedures are there? कसे बसेन? स्पीकर सर ऑर्थोपेडिक बाबतीत खूप प्रकारचे प्रोसिजर्स असतात जे प्रायमरी आणि सेकंडरी नेचराचे असतात तिथलेच केले जातात आणि जे टर्शरी नेचराचे असतात ऑर्थ्रोस्कोपिक असत जॉइंट रिप्लेसमेंट असत लिंब रिकन्स्ट्रक्शन असत स्पायनल सर्जरी असत हे साधारणपणे हे टर्शरी नेचराचे आणि हे जीएमसी धाडले वतात बाकीच्या साध्या गोष्टी थंय केले वतात. Speaker sir, tertiary segmentant, even knee replacement has been carried out in hospicio as well. Why they are not been carried out now? Why they should be referred to hospicio? सगळे हेच पासून जावपा जाय की hospicio the patient can't GMC धाडपाचे. स्पीकर सर माझ्या माहितीप्रमाणे हॉस्पिशियोसून फुडें येवप हे केवळ टर्शरी नेचराच्यो ऑर्थोपेडिक केसीसच फुडें येवप ज्यो साधारणपणे नी रिप्लेसमेंट असत जॉइंट रिप्लेसमेंट असत किंवा लिंब रिकन्स्ट्रक्शन असत किंवा स्पायनल सर्जरी असतात अशा प्रकारच्याच केसीस फुडें येवच्यो आणि एखादी केस जी सेकंडरी स्टेजीर जावंक जाय ती केन्ना धाडू नये कदाचित धाडली जाल्यार जीएमसीत करता आसत पण धाडूंक जायना हेची आमी काळजी घेतात. हांगा अनेक गोष्टी जे सिंपल गोष्टी आसात प्रायमरी आणि सेकंडरी पद्दतीच्यो त्यो केल्ल्यो आसात. हांगा हेजे कुशीक एनेक्स्चर आसात ताच्या सोबत जोडलेलो आसा तातूंत आमी पळोवं येता. Speaker sir, why I asked it? Because under this Medigame scheme, under that Yojgar scheme, even Modgaon hospital, Bharik hospital, the operation kottas. Why it should not be done in hospicio? One more question I will ask. They have got no fracture table. What steps the government has taken to see fracture table is there? Because tertiary operations have to be done on fracture table. Two questions I have asked. स्पीकर सर सरकार हॉस्पिशियो खातीर दक्षिण गोव्या खातीर नवे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदता. हे हॉस्पिटल अपुरे पडटा हे आमी पळयतात. ज्यो कितें सुविधा आसात त्या सुविधांचेरूच फुडले एक वर्सभर ही गोष्ट वतली. भितरल्यो खंयच्यो तरी ब्रेकडावन जाल्यो जाल्यार त्यो रिप्लेस करपाची जबाबदारी सरकार घेतले आणि नव्यो थंय गोष्टी करपाची तयारी सरकारची ना. नवी इमारत जशी जाली की तेतून ह्या सगळ्या गोष्टींच्यो आमचो तर प्रयत्न आसा टर्शरी नेचराच्यो सुद्धा ज्यो गोष्टी आसतल्यो त्यो नव्या हॉस्पिटलांत जातल्यो अशें आमी पळयतले. Because sir, I have asked only one question. I have not asked whether new hospital is going to be formed. I have not asked anything. You said two questions. Yeah, two questions. Yeah. But one simple question I asked was whether fracture table will be given or not. Second question I asked was a different one. But this question, because I said the second question was related because Modgaon त्यांचे operation करतात private hospital. That is the simple question I asked. दोन्ही question म्हाका उत्तर मेळना. But then third, there is something which is called laminar airflow. केन्ना एक operation theatre and जो तर air आहा, not to get disinfected. They have a system. Whether in this hospital they want to incorporate or whether new hospital will have it also. तीन question. स्पीकर सर फ्रॅक्चर टेबलाचें तो म्हणटा तें हांव विचारीन जर ते इजिली जावंक शकता जाल्यार वी वील मॅनेज. दुसरी गजाल ताणें म्हटल्यार ती ल्हान हॉस्पिटलां ज्यो गोष्टी करूं शकतात ते येदें व्हडलें हॉस्पिटल कित्याक करूं शकना. आमचें हॉस्पिटल व्हडलें जरी आसलें तरी ते सेकंडरी हेल्थ केअरा खातीरूच हॉस्पिटल आसा. तशी ल्हान हॉस्पिटलां जरी प्रायव्हेट आसली तरी तांचे कडेन टर्शरी केअराच्यो काळजी घेवपाच्यो फॅसिलिटीज असतात. तशी आमची प्रायमरी हेल्थ केअर सुद्धा असतात जी PHCs आणि CHCs ती प्रायव्हेट हॉस्पिटलांच्या खूप व्हडली असतात
सायजीन असतात ती, पूण ताणें प्रायमरी हेल्थ केअरूच घेवप आसता. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सेकंडरी हेल्थ केअराचीच काळजी घेवप आनी GMCत टर्शरी हेल्थ केअर काळजी घेवप अशी सादारणपणे योजना आसा. त्या दृश्टीनसून हे जाता. पूण जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आतां आमचे मडगांवां येतले थंय मात्र आमचे पूर्ण जातीगार आमी टर्शरी हेल्थ केअराच्यो काही काळजी घेतले. वन लास्ट क्वेश्चन CCTV घालपाचें एक सिस्टम थिंग जाय. सो हांव रिक्वेस्ट करता की CCTVs म्हणटा थिंग गरजेचे, बिकॉज देर आर केसीस ऑफ इवन रॉबरी एंड बारीक थिंग गोईंग ऑन इन दॅट हॉस्पिटल. सो मातशें एक तें करपाचें. एंड फ्रॅक्चर टेबल एक्चुअली कॅन बी डन स्पीकर सर. इट इज नॉट अ बिग थिंग. ऑस्पिसेचेर म्हजोच क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन आशिल्लो 10 तो येत ना येत आय एम जस्ट आस्किंग सम क्वेश्चन. तर एक लक्षात येता की ऑस्पिसेंतल्यान जवळ जवळ गेल्ल्या वर्साक 3,300 म्हाका रिप्लाय दिले त्या प्रमाणे 3,360 पेशंटांक GMCक धाडल्या. तातूंतले ऑर्थोपॅडिकाचेर कनेक्टेड आसा पळय अशे 227 पेशंट्सांक धाडिल्ले आसात. आनी म्हाका जो रिप्लाय दिल्लो आसा एक की सँक्शन स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्टर्स आनी वेकन्सीज, ते लक्षात येता की ऑर्थोपॅडिक सर्जन एक पोस्ट वेकंट आहा, 3 सँक्शन आशिल्ले 1 वेकंट आहा आनी ज्युनियर ऑर्थोपॅडिक सर्जनी 1 पोस्ट वेकंट आहा. कोण तरी ते अर्लियर डॉक्टर्स हॅव आयदर समबडी हॅज रिजायन्ड. वन सेज दॅट रेजिग्नेशन ऑफ डॉक्टर सिंगबाळ, वन सेज दॅट डॉक्टर दिस नील बॅरेटो वॉज प्रमोटेड. हे 2 पोस्ट एक जाता तितले बेगीन भरपाची गरज आसा. आनी दुसरें एनेस्थेसिस सदांच शॉर्टेज आसता. एनेस्थेसिसाची तीच परिस्थिती आहा. 4 सँक्शन आसा ज्युनियर एनेस्थेसिस 2च फिलअप केल्ल्या. म्हाका दिसता हे जर पोस्ट जर भरत जाल्यार म्हज्या कलिगान जो प्रश्न विचारला तातूंतले खुबशे बारीक बारीक ऑपरेशन जरी आतां ती तरी हॉस्पिटलांत करपाक मेळटली, हांगा धाडपाक पडपाना अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, अन्य सदस्यान सूचना केल्या ही योग्य आसा. पोस्ट भरप म्हणजे आमच्या हातान आसता ते एडवर्टिजमेंट दिवप किंवा GPSCक पोस्ट भरपाक फायल मूव करप, ताच्या फाटल्यान लागप. गेल्या 4 म्हयन्यांत आमी हेल्थांत साधारण 34-35 डॉक्टर्स भरले, मेडिकल ऑफिसर्स, आनी 15-16 ची काम चालू आसा, इंटरव्यूज चालू आसात. दोतोर मेळनान, कन्सल्टंट मेळनान ही व्यथा आसा. जे ऑर्थोपेडिक सर्जन 3 जाण आसले ते 2 जाण आसात. इट इज बिकॉज वन ऑफ देम हॅव रिजायन्ड अँड वेंट टू इन प्रायव्हेट प्रॅक्टीस. स्पीकर सर, आमी भरिनात म्हणून उरना. क्वालिफाईड आणि एफिशियंट पर्सनेल ना म्हणून उरता. वी आर आफ्टर इट. वी आर आफ्टर फिलिंग अप द पोस्ट. वी आर आफ्टर प्रमोटिंग द पोस्ट. म्हाका दिसता फाटल्या 4 म्हयन्यान जे पोस्ट दोतोरांचे भरले, 1 वर्स हे केला, जी प्रमोशनां दोतोरांची जाली ती फाटल्या काळात केन्नाच जाल्ली नसतली. आमी वी आर ऑनरेबल मेंबरान सजेस्ट केला ही गोष्ट बरोबर आसा, पण दोतोर मेळनान ही वस्तुस्थिती आसा. वी आर ट्रायिंग ओव्हर अँड अगेन. स्पीकर सर, त्याच संबंधी आणि एक गोष्ट म्हाका ऑनरेबल मेंबराच्या मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिवपाक जाय. सपोजींग पोस्ट भरपाक परमनंट मेळना दोतोर, वेदर यू कॅन एंगेज सम डॉक्टर्स ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टील यू गेट द पोस्ट परमनंटली फिल्ड अप. हो एक. दुसरी गजाल, थंय हॉस्पिसेक स्कॅन आसा, सगळें आसा. थंय न्यूरो सर्जन आशिल्लो ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. आतां तो न्यूरो सर्जनूच थंयच्यान ना. ताका लागून समज इमिजिएट स्कॅन काडलो, रीड करतलो जाल्यार ते कोण न्यूरो सर्जन ना. वेदर गव्हर्नमेंट वील टेक एक्शन टू सी दॅट एटलीस्ट अ न्यूरो सर्जन इज अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, सो दॅट मायनर कितें आसा जाल्यार थंय एडवायस दिवपाक मेळटा न्ही लोकांक. स्पीकर सर, हे हॉस्पिशियो आसत किंवा म्हापशांचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजिलो आसत, ही 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आनी ताच्या सकयल आमची PHCs आणि CHCs आसात. हांव टायम एंड अगेन सांगत आसा की ह्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी कन्सल्टंट जाय. आमी त्यामुळे आमचे जे पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स आसात तांचेर आतां आमी अंदूच्यान बंधन घालतात की ताणें दे हॅव टू पुट इन 1 year फॉर गव्हर्नमेंट. आणि त्यामुळे आमकां कन्सल्टंट सगळ्याक PHCक आणि CHCक आमचे साधारण पोस्ट ग्रॅज्युएट्स 79 आसात. भितरले क्लिनिकल साधारण 50 जाण मेळटले. आणि त्यामुळे ह्या दोतोरांचो, ह्या कन्सल्टंटाचो वापर दोनूय डिस्ट्रिक्टांक आणि तसोच PHCs आणि CHCs विच आर 5 and 19 इन नंबर सगळीकडे जातलो असो आमचो प्रयत्न आसा. प्रश्नकाल सोंपलो.